पळय तुम्ही कालचे स्टेटमेंट जो काँग्रेस पार्टीचो प्रेजिडेंटाचो आयला तेणें तुमी आयकलां आसतलें की तेणें स्टेटमेंट केला की तेंचो एक लिडर येवपा आसा. आतां पयरूय ताणें सेम स्टेटमेंट केल्लो की तेंचो एक सेंट्रल लिडर येवपा आसा आनी तेन्ना तें डिसिजन जातलें. आतां कितले दीस जाले, आतां फुडली आनीक 2च दीस उरल्या, 8 आनी 9 तारीख नॉमिनेशन फायल करपाक लागून. आयज तो आपणाचेय हांकां दवरिता आनी आमकांय दवरिता, सगल्यांक हाडून दवरिल्लें आसा. आतां हें कित्याक हाडून दवरलां हें म्हाका दिसता तुमी काँग्रेस पक्षाच्या जो प्रेजिडेंट आसा ताका विचारपाक जाय आनी तो तुमकां सारकें सांगपाक शकतलो की प्रत्येक वेळार प्रेस बायट दिता तेन्ना तो एकूच सांगता फाल्यां येतले फाल्यां येतले फाल्यां. आतां खंयची फाल्यां? जेन्ना सगळें सोंपतलें आमी आयज आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसता तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट जावं बाकीची कितें जाय नो ड्यूटी सर्टिफिकेट हें सगळें रेडी करपाक जाय. सो हें आमकां नो टायमान आमकां करचें पडटा, आमकां सगळ्याक धांवपळ करची पडटा. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टी प्रेजिडेंटान घेवपाक जाय आसली आनी त्या पार्टी प्रेजिडेंट म्हाका तरी दिसना ताणें घेतल्या कशी. घेतल्या आसतली नाल्यार येन्ना म्हटल्यार ताणें आपणाचें कितें हें आसा तें आउट करपाक जाय. आमी इतले बॅकफुटार रावले, आमी स्टेटमेंटां पासून काडूंक ना. सो आतां आमकां आमचें डिसिजन घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा आनी तेंच आमी आतां करता. आजचे भितर समज कॉम्प्रोमायज जालें जाल्यार तुमी कॉम्प्रोमायज करपाक तयार आहात? पळय आमी खूब प्रयास केले आनी खुबशे तेंच्याय पार्टी लिडरांनी प्रयास केल्ले आनी त्या पार्टी लिडरांनी तुमकां पळयलां आसतलें मिडिया माध्यमांतून तेंच्यांनी सांगलें की हें जाता तें सारकें ना, आमी कितें करपाक जाय तें वांगडा मेळोन करपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी वांगडा मेळोन करपाक लागून रावल्ले. आमी पळयता की काँग्रेसीची लिस्ट आवट केली, आमकां सांगप पासून ना. मागीर जेन्ना परत दुसरी लिस्ट आमी आवट केली आनी आमी आमचें जें काम आसा तें आतां आमी काम घेवन फुडें वयता. कित्याक आतां कोणाकूच टायम ना. अरे केन्ना जातलें? बीजेपी इज फूल फ्लॅज रेडी. तेंच्यांनी सगळी आपणाची जी हें आसा ती सिटां आवट केल्लीं आसा. म्हटल्यार काँग्रेस तो पार्टी प्रेजिडेंट जो आसा तो पार्टी प्रेजिडेंट कितें करपाक सोदता? तो जो फ्लायट गेली हें गेलें पयर सगळ्यांक खबर आसा दिल्लीच्यान फ्लायट येवपाक सो तेणें स्टेटमेंट जेन्ना केलो फ्लायट ना हें ना कालचो स्टेटमेंट पयर तुका खबर नासलें? जावं आयज वर्च्युअली तूं उलोवपाक जातालें, वर्च्युअली तुवें डिस्कशन करपाक जातालें. आयज सगळी मिडिया आसा, सोशल मिडिया आसा, सगळें आसा. पूण हें कसली फोटिंगपणां चलता ती ताका म्हाका दिसता तुमी विचारपाक जाय. सिटां लागून आमी तेजो ब्रीफ थोरायणपणान आमचे सगळे पार्टीचे हें आसा ते वांगडा मेळोन तुमकां ब्रिफींग करतले कितें आसा आनी कितें ना तें. पूण आमी आमचें काम जें आसा तें सुरू केल्लें आसा. आमी फुडें वयता कित्याक आतां आनी रावपाक ना. आतां फुडले समज 12-13 दीस आमकां मेळटा त्या दिसा भितरूच आमकां सगळी कॅम्पेनींग करपाक जाय. एक जे कॅन्डिडेट आसा ह्या कॅन्डिडेटांक ती कॅम्पेनींग करपाक जाय. आमकां स्वता म्हाज्या मतदारसंघान ती कॅम्पेनींग करपाक जाय. सो सगल्यांचेर प्रेशर आसा. अशें न्हू कितें आसा तो हांव नको कित्याक थंय बसला तो एक तोच स्टेटमेंट फाल्यां करतले फाल्यां सांगता. अरे कितली फाल्यां जावन गेली? तुमीच चिंता की केन्ना फाल्यां येतलो, केन्ना तो हें जातलो. पयरचे दिसा म्हणजे पयर तो सांगतालो फाल्यां येतलो, काल तो सांगता परत फाल्यां येतले. म्हणजे फाल्यां खंयची फाल्यां? सिटां लागून कितें हें जालें काय म्हणून सिटाक प्रॉब्लेम लागून कितें आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डिस्कशन करपाक जाय आसलें, तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें. सांगपाक नासतना आमचें केन्ना एक आवट जाल्लें आनी कितें जाल्लें तेन्ना सगळें हें जाल्लें फायनलायज जाल्लें. पण फुडें आमकां कांयच सांगना, फुडें कांय उलोवपाकूय रेडी ना आनी फक्त सांगता फाल्यां येतलो तर कोण फाल्यां येतलो तो तुमी ताका विचारा. आनी केन्ना पावतलो? तेजी फ्लायटीर येतलो, रेल्वेन येता, बसीन येता, चलत येता, सायकलीन येता, कसो येता तो तरी कळपाक जाय. हें तेणेन क्लियरिफाय करपाक जाय कसो येता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.